स तारखेक कुमारजे येयल्ली मागीर प्रोग्राम जाले आनी 18 तारखेक गुडीपाडव्या दिसा संवसार फोड वाचून सांजची 4 उठली जवळ जवळ 19 दीस कुमारज्या उरली. आतां ती धुळवट करून कुमारजुआ गांवांत आतां माथेरान येता. माथेरान सगळ्यांक भोंवून मागीर माथेरान ती धुळवट जाता. मागीर माथेरान तेन्ना केन्ना पावतली ती देवळान? भोवतेक करून एक फाल्यां सांजची बीन पावत. कुमारज्या गांवांत कितें कितें कार्यक्रम जाले, कितले कार्यक्रम जाले, कितले दीस उरले? कुमारज्या कार्यक्रम जाले 8 दीस कार्यक्रम जाले. नाटकां जाली, संगीत नाटकां जाली, मागीर कोंकणी नाटक जालें, ऑर्केस्ट्रा जालो, भजनाचो कार्यक्रम जालो, भावगीत नाट्यगीत. आतां कितल्या दिसा परत वयता कुमारज्याच्यान? आतां 19व्या दिसा ती भायर सरली येवपाक माथेरान. आमी वड्यान ती थंयच्यान हांगा हाडटा, माथेरान हाडटा. नित्य नियमा प्रमाणे पालखी फिरपाक केन्नाच्यान चालू जाता? खंयचे तिथीक चालू जाता? गुडीपाडवा सांजच्यो 4 संवसार फोड वाचून. मातशें पिनर घालप कळ्ळें मगे. मातशें पिनर घालप तांबडे तांदूळ तशें घालप जाय सर. तुझी लग्न आमी कोताय हय अशें हें लग्न कपला लावन घेतले फुलमाळ. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके कस्तुरी तिलकमलाटपुटले मोक्षस्थले वसुमनासागरे नवमोदिमंगले वेणुकरिणं सर्वांगे परिश्रमं कष्टेशमुखाग्रे गोपस्त्रे परिश्रमं गोपालचूडामणि प्रारंभकार्ये निर्विघ्नमस्तु शुभवन्तो प्रवन्तो प्रारंभकार्ये निर्विघ्नमस्तु पायपडा श्रीमन् महागणाधीश इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामाधीश सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. डोळ्या उठा लावून घ्या. अद्य पुढे ढाल देवगुण विषय विषयाम अशुभपुण्य जाऊ काश्यप गोत्रोत्पन्न. तुझे नाव किती? सा अहम काश्यप गोत्रे उत्पन्ना मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराण उक्त मम ग्रामदेवी मम ग्रामदेवता शांता दुर्गा अखंड कृपा प्रसाद सिद्धि द्वारा शिबिकोत्सव अंगत्वेन. कोणूच ना आले, सगळे गेले. 2 जण रायबंद्रा गेले. हांव आसा तो आम्ही आवाशाला नेले. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नारायणे नमोस्तुते शांता दुर्गा परमेश्वर प्रभू कुटुंबी भेट घेता मान्य करून प्रतिवासी फोन भेटना जे कितें म्हणून आसा ते तूं जाणात ते परिपूर्ण करून ते शांत नवतुर्गे आरोग्याची ताजी ही जी कितें येवजिल्ली कामां आसा ती साध्य करून घे. मनोयुक्त काम ती पावन करून घे. जे मनात जे कितें येवजिल्लें काम आसा ते साध्य करून घे. किती